माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. तो आम्ही हांगा सगळी बरी आसा आणि आता गरमी खूप वाढलेली आहा. ओके, बसपाक जायना आणि आयज तुमकां सांगू क्लायमेट सामके डल आहा. हय दिसता की पावस पडटा कशें. तेका जालें आता टीव्ही लागना म्हणजे डिश ना सामके अशें म्हणटा की पावस पडटा खंय म्हणजे टाटा स्काय हें जाला क्लाउड हें जाला म्हणून आता टीव्ही लागत ना म्हणजे काय दिसना चॅनल बीन. तो म्हाजे नेबर येयल्ली विचारपाक टीव्ही लागता का ना म्हणजे चॅनल लागता का ना लागना म्हटलें. कोणा खबर आई पावस ना काय ना बाहेर पण लागत ना टीव्ही. दुबय पडटा रे पावस. दुबय सामके बुडला सारके पळोवपा नाका आता बेजार वायट दिसता पळोवपाक तें. ओके, सो आता गरमी सीजन खूप वाडला. तुमी मातशी केअर घेयात. ओके, चड उदीक पियात. मागीर फ्रूट ज्यूस बीन तुमी पियात. भायले कोल्ड ड्रिंक बिड्रिंक पिनाका आतां. जेन्ना तुमी खंय ट्रॅव्हलिंग बी करता न्ही उदीक तुमी कॅरी करा वांगडाच. आणि लिंबू सरबत जावं मागीर कोकम सरबत मागीर टेंडर कोकोनट वॉटर मागीर शुगर केन ज्यूस असले तुमी चड पियात. ते पॅक केलेले ज्यूस बीन तसले बिसले पिनाकात. काय फायदो ना ते पिवन. आमी ते पितात न्ही ज्यूस म्हणून मँगो ज्यूस म्हणून पितात. काय मँगो बीन काय नासता प्रिझर्वेटिव्ह आसता. सो जाता तितले तुमी उदीक पियात आणि घरान तुमी अशें वॉटरमेलन बी हाडून दवरात. लिंबू बीन हाडून दवरात. पियात करून पियात. कित्याक आतां घरात करून पियात. आणि आता गरमीच्या सिजनान चड ऑयली आणि चड स्पायसी खायनाकात. ओके, जाता तितले लायट फूड तुमी खायात. आता की आता खबर जेवण चड वचना आता कित्याक उदीकूच पिवन चडशी पोट भरता. सो लायट की आतां लायट तुमी खायात. चड ऑयली स्पायसी बीन खावंक वचनाकात आणि चडशी भायले बीन चड फूड बीन खावपाचें कमी करात. जाता तितले घरात करून खायात. ओके, मातशें जिवाची काळजी घेयात. ओके, खूप वाडलेली आसा गरमी आनी मे म्हयनो आनी काडूंक जाय. सो ताका लागून आतां मातशें जिवाची काळजी घेयात. उदीक चड पियात. ओके, सो थंबनेल पळोवन तुमकां कळासतलें आयज हांव कितें घेवन येयला रेसिपी. आयज अशें व्लॉग कांयच ना. आयज तुमकां हांव इडली सांबार चटणीची रेसिपी आयज शेअर करतलें. नॉर्मली तुमकां खबर आहा म्हाका सांबार आवडना पण जें हांव करता पळय तें म्हाका आवडटा. कित्याक लागून तें तुमकां सांगता हांव. रेस्टॉरंटात जेन्ना आमी इडली सांबार किंवा मसाला डोसा घेता तेन्ना सांबार दितात. त्या सांबाराच्या भितर कांयच भाजी आसना. जितलें हांवें ट्राय केला भायर रेस्टॉरंटान कांयच भाजी नासना. फक्त दाळ घालतात ताका सांबार पिठो घालतात आनी करतात जालें तेंचें सांबार. पण खावपाक कांय टेस्ट नासता. पण जेन्ना सांबारान थोडे भाजी पडले न्ही जाल्यार सांबार न्ही एकदम टेस्टी लागता. कितें जावं ड्रमस्टीक जावं बटाट जावं तुमच्या घरान कितें भाजी आहा पळय दुदी जावं घालून करूं शकता. पण जेन्नाय हांव रेस्टॉरंटान वयता न्ही सांबारान म्हाका कांयच भाजी दिसना आनी शिवना सारको चाटून खाता. शिवना खूब आवडटा सांबार. रेस्टॉरंटाक बीन गेले न्ही बरो चाटून खाता. आयज पळोवया कसो खाता तो. न्ही भाजी बी घातलेल्यार म्हाका पळोवंकूच ना हांवें. फक्त दाळ ते घालूंकूच जाय. ओके, दाळ पडटात सांबारान. सो ताका लागून न्ही रेस्टॉरंटान न्ही हांव इडली सांबार बी केन्ना घेयना कित्याक म्हाका तें आवडना. ताका लागून मेंदू वडान बी तुमी सांबार दितात पण म्हाका सांबार अजिबात आवडना. भाजी घातल्यार मात सांबाराक मातसो टेस्ट येता बरो टेस्ट येता. ओके, सो आयज हांव इडली सांबार चटणी जशें आमगेर करता तें आयज हांव तुमकां शेअर करता. खंय कितें चुकता बिकता जाल्यार प्लीज तुमी कमेंट करा. ओके, खूब बरे तुमचे म्हाका कमेंट येतात जेन्ना हांव कितें रेसिपी शेअर करता न्ही तूं हें घाल तें घाल अशें म्हाका सांगतात. आतां पयर सांसव केल्लें हांवें मँगो सांसव कोणें म्हाका सांगलें की आमटांचो रोस घालूंक जाय खंय. हांवें केन्ना घालूंक ना. सो तुमी म्हाका सजेस्ट करा एक ट्राय करून पळोवया न्ही. सो आतां पळय जेन्ना आमी कितें कुकींग करता पळय सगळ्यांचें सेम मेथड नासत ना केन्नाच कितें ना कितें चेंजीस आसूंकूच जाय. सो ताका लागून सो जशें आमगेर करता इडली सांबार चटणी तें आयज हांव तुमकां शेअर करता. ओके, खूब तुमकां तें आवडटलें आनी हांव केल्लें सांबार न्ही म्हाका खूब आवडटा. हांव खरें सांगता तुमकां हांवें केल्लें सांबार म्हाका आवडटा. आमच्या घरान मम्मीकूय आवडटा. ओके, सो भायर आमी चडशी सांबार बीन म्हाका तितलें आवडना अजिबात आवडना. ओके, सो पयलीं आमी करया डोसा बॅटर. सो डोसा बॅटर पयलीं करया मागीर हांव करतलें सांबार मागीर चटणी करतलें. आनी आयज बड्डे आहा सो तांकां मागीर आमी वीश करया. ओके, सो आतां या आमी किचनान. तो हांगासर एक बाउल घेतला. आतां तातूंत घालता 1 कप उडद दाळ. तो आनी 1 कप घालता उडद दाळ. सो हांगासर हांवें 2 कप उडद दाळ घेतला. सो हें न्ही आतां बरें आमी वॉश करून घेवया. हेका बरें वॉश करून घेता आनी मागीर उदक घालून आमकां सोक करून दवरूंक जाय. तो हांगासर उडद दाळ न्ही हांवें 2-3 वेळांनी बरें वॉश करून घेतला. आतां तातूंत घालता उदक जितलें भरता पळय तितलें उदक घालपाचें. सो हांगासर हांवें उदक घातलां आनी पळय उडद दाळ इतलें भरता पळय तितलें हांवें उदक घातलां. आनी हें न्ही आमकां 6 आवर्स दवरूंक जाय. हें न्ही बरें सोक जातलें. ओके, तो 6 वरां आमी हेका दवरुया मागीर करया आमी फुडलो प्रोसेस. सो हांगासर पळया 6 वरां जाल्लीं आसा आनी उडद दाळ न्ही बरें सोक जाल्लें आसा.
ओके. तर हेका आतां आमी घालया ग्रायंडरान. सो हांगासर न्ही वाटी भरून न्ही शीत घेतला म्हणजे कुक्ड रायस हे. ओके, हो वाटी भरून घेतला ते आमी घालतले. हेका न्ही पयलीं आमी ग्रायंडरान घालया. सो ग्रायंडरान केला न्ही मातशें न्ही बॅटर आसता पळय बरें स्मूथ आनी फायन पेस्ट जाता. सो म्हटलें ग्रायंडरान घालया म्हटलें. सो हांगासर न्ही उदक घातलें आसा. आतां उदक घालता थोडेशें. आता यांनी आम्ही वाटून घेऊया. ते आम्ही शीत असलेले पळय कुक्ड राईस ते आम्ही मागीर घालपाचे. आता ना, पयलीं हे मातशें वाटून घेऊया. स्टार्ट कर. सो हांगासर न्ही मातशें वाटलेलें आसा. आता आमी घालया तो एक बाउल भरून शीत म्हणजे कुक्ड रायस. तितून इडली मातशें बरें जाता, सॉफ्ट जाता. जालें न्ही. सो आता न्ही हें बरें आमकां वाटून घेवंक जाय. बरें फायन जायना पळय तोपर्यंत आमकां हें बरें वाटून घेवंक जाय. तो हें न्ही जाल्लें आसा पळय गे. मम्मी चॅक करतली पळय सारके हात. हां जाला. तो जाल्लें आसा. आता हें न्ही काडून घेता. एक आयदनान न्ही हें काडून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात बॅटर न्ही आयदनान काडून घेतला. आता तातूंत घालतलें हांव 2 कप इडली रवा. सो इडली रवा मेळटात मार्केटान. सो घाल. तांदूळ भिजून घेवन कटकटी वाटली तरी. हय, इफ तुमच्या कडेन तुमकां सपोज रवा इडली घालपाक नाका जाल्यार तांदूळ जे आमकां रेशन तांदूळ मेळटा पळय ते तांदूळ मातशे भिजत घालपाचे. मातशें सोक जाले एक 6 वरां दवरपाचे सोक करपाक. मागीर ताका वाटून घेवपाचे. आनी जेन्ना वाटतना तांदूळ वाटतना फायन पेस्ट वाटप ना, मातशें कोसली ताका वाटून घेवंक जाय. ओके, उडद दाळ तुमी फायनली वाटून घेतले आतां. पण तांदूळ जेन्ना तुमी घालतले पळय ग्रायंडरान फायन पेस्ट करनाकात, कोसली ग्रायंड करा. सो हांगासर हांवें तांदूळ यूज करूंक ना, हांव इडली रवा यूज करतले. सो हांगासर हांव 2 कप इडली रवा घालता. घाल. सो आनी 1 कप घालता हांव इडली रवा. सो हांगासर हांवें 2 कप इडली रवा घातला. आतां काय न्ही बरें मिक्स करून घे. कर, मम्मीच करतली. सो आमगे न्ही इडली अशें करतात आं. खूब अशें आसता कोण तांदूळ भिजोवन करता. सो आमगे न्ही इडली रवा मेळटात न्ही मार्केटान, तर डायरेक्ट घालपाचें इडली रवा. हे बरें ताका मिक्स करून घ्या. ग्रायंडरान न्ही हें लायलेलें पीठ, थोडेशें उदक ताका वॉश करून घेतला. तें घालता. कितलें घे. सो 1 कप हांगासर उदक घालता. कित्याक ते बॅटर आहा पळय खूब थीक जाला ताका लागून. आनी ताका बरें मिक्स करून घ्या. सो हांगा पळयात बॅटर रेडी आसा. आनी न्ही इडलीचें बॅटर न्ही मातशें थीक आसता. तर पातळ करनाका. फक्त उदक न्ही 1 कप उदीक घातलें तेंच. ओके, हें पळया बरें एका मिक्स करून घेतला. आनी मीठ बी घालप ना आतां. जेन्ना ते बरें फर्मेंट जातले पळय तेन्ना आमी जेन्ना इडली करतले पळय तेन्ना आमकां मीठ घालूंक जाय. सो हें आतां रेडी आसा. सो हेका न्ही आमी ओवरनायट तुमी दवरूं शकता, नाजाल्यार एक 8 आवर्स खूब जाले ताका फर्मेंट जावपाक. सो आतां हांव सायडीन दवरता एक 8 आवर्स फर्मेंट जावपाक. ओके, चला. सो आतां आमी करया सांबार. सो सांबार करपाक न्ही हांवें हांगासर 1 कप तूर दाल ताका न्ही सोक करपाक दवरलेलें. हें वॉश करून हांवें ना, वॉश करनासतना घातलेलें हांवें. ओके, 1 कप आसा हें तूर दाळ. हेका बरें आमी उदक घालून न्ही हेका सोक करपाक दवरूंक जाय. आनी हें बरें सोक जाल्लें आसा. ओके, आतां हें उदीक हांव ओडून घेता आनी ताका एक 2-3 वेळांनी बरें हांव ताका वॉश करून घेता. सो दाळ न्ही हांवें बरें वॉश करून घेतला. आनी दाळ न्ही हांवें कुकरान ट्रान्सफर केला. आतां तातूंत घालता एक धाकटो चमचो हळदी पावडर. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो तेल. तेल कितें घालूंक जाय न्ही तुमकां सांगता हांव मागीर. सो हांगासर एक धाकटो चमचो हांवें तेल घातला. सो आतां घालता चवीनुसार मीठ. सो आतां घालता उदक. उदक न्ही दाळ जितलें बुडटा पळय तितलें उदक घालता. आतां हांवें न्ही तेल कितें घातलां खबर आहा. आनी जेन्ना आमी दाळ शिजयता पळय तेल घालूंक जाय. कित्याक खबर आहा, जेन्ना ते दाळ कूक जातले पळय, सिटी येतले पळय, सिटी येयली की न्ही दाळ जेन्ना अशी सिटी येयली न्ही हांगा दाळ सगळो अशें भायर येता. इफ तुमी तेल घालना जाल्यार इफ तुमी तेल घालना न्ही दाळ अशें भायर येता आनी सारकी हांगा सारकें जमा जावन बसता दाळ. सो तेल घातल्यार न्ही जेन्ना ताका विसर येतले पळय तेन्ना ते दाळ न्ही दाळेचें उदीक न्ही भायर येवचें ना. ताका लागून थोडे केन्ना जेन्ना दाळ तुमी बॉयल करून दवरतले पळय थोडेशें तेल घालूंक जाय. ओके, सो हें पळया
परफेक्ट आसा. आता लीड बंद करता, गॅसीर दवरता आनी एक 2 किंवा 3 हांव सिटी काडटलें. हांगासर न्ही हांवें पळयात सांबार करपाक न्ही थोडीशी भाजी घेतला हांवें. भाजयो न्ही तुमकां जाय तर तुमी घेवं शकता, दुदी आसूं किंवा चड भाजी ना जाल्यार फक्त बटाट घालून सुद्दां तुमी सांबार करूं शकता. जे घरान भाजी अवेलेबल आहा पळय ते तुमी घालात, पण भाजी मातशी कमी घालात. ओके, चड भाजी घालनाकात, कित्याक सांबार न्ही आमकां चड दाट करपा नाका, मातशें पातळ आसूंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें 1 बटाट घेतला, हांगासर हांवें 2 वांगी घेतला, 1 कॅरेट चॉप करून घेतला, थोडेशे बीन्स घेतला आनी ड्रमस्टीक घेतला. जेन्ना तुमी सांबार करतले पळय भाजी घालून करात आनी ताका एक बरो टेस्ट येता. आनी जेन्ना सांबार करतले पळय तुमी चड भाजी घालून ताका दाट अशें करनाकात, मातशें पातळ आसूंक जाय. सांबार न्ही मातशें पातळ खावपाक बरें लागता. सो भाजीचे प्रमाण न्ही मातशें कमी करात. तुमी भाजी घातले न्ही तर खावपाक एकदम बरें लागता. दुदी आसूं आनी ड्रमस्टीक तुमी घालात, ड्रमस्टीक घातल्याने एकदम बरें लागता. ओके, तुमकां जाय तुमी थोडेशे बीटरूट तुमी घालूं शकता. इफ तुमकां जाय जे भाजी तुमकां जाय आवडटा तुमी घालून करूं शकता. ओके, हांगासर दाळ जाल्ले आसा, तुका दाखयता. सो तुमी पळोवंक शकता हांवें हांगा 3 सिटी काडला, पण दाळ अशें भायर येवंक ना, उदक अशें भायर येवंक ना. ओके, सो जेन्ना तुमी दाळ शिजयतले पळय थोडेशें तेल घालात. ओके, हें अजून जावंक ना. सो हेका मातशें थंड जावं न्ही, मागीर आमी करया फुडलो प्रोसेस. सो हांगासर पळयात दाळ न्ही बरें हांगा शिजलेलें आसा. आतां जस्ट एक पाव भाजी स्मॅशर आसता पळय तितून न्ही ताका मातशें स्मॅश करून घेयात. आनी हें उदीक सारकें परफेक्ट आसा, मातशें ताका स्मॅश करून घेयात. सो हेका हांवें बरें स्मॅश करून घेतला आनी हें पळयात सामकें बेस्ट जाला आनी दाळ बरें हांगा शिजलेलें आसा. ओके, करया आमी सांबार. सो आतां घालता 2 ते 3 व्हडलो चमचो तेल, एक 3 चमचो हांवें तेल घातला. सो तेल हांगा तापलेलें आसा. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो मस्टर्ड सीड्स सासवां. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून मेथी. सो आतां घालता एक 4 सुकी मिरसांगो. सो आतां घालता कढीपत्ता. सो आतां घालता 1/4 टीस्पून हिंग. आतां मातशें मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता कांदे. सो हांगासर न्ही हांवें एक 2 कांदे न्ही अशें लांबसर कट करून घेतला. सो आतां आमकां न्ही एक 2-3 मिनटांनी एक बरें फ्राय करून घेवया. सो आतां हांव घालता टोमॅटो. सो हांगासर न्ही हांवें एक टोमॅटो चॉप करून घेतला. सो आतां टोमॅटोनी आमकां एक 3 ते 4 मिनटांनी एका बरें कूक करून घेवया. सो हांगासर न्ही 3-4 मिनटां जाल्लीं आसा. सो आतां आमी सगळ्यो भाजयो घालया. कॅरेट, बीन्स. सो आतां घालता वांगी आनी बटाट. सो ताका न्ही बरें मिक्स करून घ्या. सो आतां कवर करून न्ही जस्ट 1-2 मिनटांनी एक आमी कूक करून घेया. फ्लेम आपय हांगा मिडियम दवरात. सो हांगासर न्ही 2 मिनटां जाल्लीं आसा, हांवें धांपून दवरलेलें. सो आतां आमी घालया एक धाकटो चमचो रेड चिली पावडर. जितले तुमकां तीख जाय न्ही त्या प्रमाणे तुमी चिली पावडर घालूं शकता. सो आतां घालता 2 व्हडलो चमचो सांबार मसाला पावडर. आतां ताका पयलीं बरें मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता 3 व्हडलो चमचो टॅमरीन पल्प. आमटांनी हांवें भिजोवन दवरलेले. ओके, एक 3 चमचो व्हडलो चमचोनी आमकां टॅमरीन पल्प घालूंक जाय. बरें मिक्स करून घेता. सो आतां घालता उदीक. सो हांगासर न्ही हांव 1/2 कप उदक घालता. सो हेका न्ही बरें मिक्स करून घेयात. आतां न्ही आमकां एक लो फ्लेमीन न्ही एक 3 ते 4 मिनटांनी आमकां हें बरें शिजोवन घेवंक जाय. फ्लेम लो दवरात आनी आमकां आतां भाजी न्ही बरें शिजोवंक जाय. ओके, धांपून दवरता. हांगासर न्ही एक 5-6 मिनटां जाल्लीं आसा आनी भाजी न्ही शिजलेली आहा. ओके, चॅक करा तुमी. भाजी न्ही बरें शिजोवंक जाय. फॉर एक्झाम्पल हांगा बटाट बी घातला न्ही ते मातशें बरें कूक जावंक जाय. सो तोपर्यंत न्ही तुमी हें कूक करात. सो हांगासर न्ही भाजी शिजलेली आसा. सो मागीर आमी दाळ घालतले तेन्ना आणखी ताका बरेंशें बॉयल हाडूंक जाय. ओके, सो आतां आमी घालया जॅगरी, गोड घालया मातशें थोडेशें. सो आतां घालता हांव गोड. एक धाकटोसो तुकडो घातला हांवें गोड. बरें ताका मिक्स करात. सो आतां आमी घालया बॉयल केलेले दाळ. थोडेशें उदक घालता हांव. सो आतां हेका न्ही बरें मिक्स करून घ्या.
सो हेका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला. मीठ हांगा कमी आसा सो आतां मीठ घालता हांव चवीनुसार मीठ घालता. सो आतां बरें मिक्स केल्लें आसा. सो आतां हेका न्ही बरेंशें आमकां बॉयल करून घेवंक जाय. फ्लेम आपण मिडियम दवरात आनी हेका न्ही बरें बॉयल करून घेवया. सो हांगा पळयात सांबाराक न्ही बरें खतखतो आयिल्लो आसा. आतां तावर घालता कोथमीर. बरें मिक्स करून घ्या. सो हांगासर न्ही सांबार रेडी आसा आनी अशें पातळ आसूंक जाय सांबार चड दाट करनाकात. सो आतां आमी करया चटणी. सो हांगासर न्ही हांव कोकोनट चटणी करतलें. सो तितून घालता थोडेशें तेल घालता हितून बस थोडेशेंच आं की हांगासर न्ही आमकां मिरसांगो आनी लसूण न्ही भाजून घेवंक जाय. ओके आतां तातूंत घालता मिरसांगो. सो हांगासर न्ही जितलें तुमकां तिखट जाय त्या प्रमाणे तुमी मिरसांगो घेयात. सो हांगासर घेतला एक 4-5 घेतला. ओके आनी ही मिरची आहा पळय खूब तिखट आहा. ओके आतां तातूंत घालता एक 5-6 लसूण. ताका न्ही मातशें फ्राय करून घेवया. सो हांगासर पळयात हें फ्राय जाल्लें आसा. अशें आमकां न्ही एक ब्रावन कलर येसन हेका फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें रेडी आसा. फ्लेम बंद करता. सो हांगासर न्ही चटणीक न्ही पळयात 1 कप न्ही हांगासर सोय घेतला. ओके 1 कप आसा हें. सो आतां घालता हितून आमटाण. सो एक थोडेशें आमटाण घेतला हांवें एक मातशें आंबट येवपा लागून चटणीक. सो आतां घालता चवीनुसार मीठ घालता. सो आतां घालता फ्राय केलेले मिरची आनी लसूण. सो आतां घालता 1/2 कप उदक. आतां आमकां न्ही बरें वांटून घेवंक जाय. ओके हेका न्ही बरें वांटून घेता. सो पळया चटणी रेडी आसा. आतां ताका न्ही आमी तडका दिवया आतां. सो आतां आमी घालता तेल. सो हांगासर एक व्हडलो तेल घालता. सो तेल तापलेलें आसा. आतां तातूंत घालता हांव सांसवां. कढीपत्ता घालता. एक 2 हांव घालता सुकी मिरसांगो. मातशें ताका फ्राय करून घेवया. सो हांगासर रेडी आसा. आतां आमी घालया चटणीच्या वयर घालया हें तडका. तो हांगासर आमी चटणी रेडी आसा. जेन्ना आमी खावंक बसतले पळय तेन्ना ताका बरें मिक्स करपाचें. ओके सो आतां आमी करया इडली. इडली न्ही आमी हितून करता. इडलीचे आयदनां मेळटात तितून तुमी करूं शकता. आमगे आसा पण आमकां न्ही हितून बरें जाता करपाक इडली. सो आमी हितून करता इडली. ताका तुमकां कशें तें ओके. सो आतां न्ही हेका आमी तेल पुशया. तेल ना जाल्यार तुमी तूप बीन ताका मातशें हें करूं शकता पुसूं शकता. सो हांगा तूप घेतलां हांवें. ताका अशें न्ही बरें लावन घ्या. कित्याक इडली न्ही अशें बेगिना अशें भायर येतलें चिकटचें ना. आनी तुपान केलें की आतां खबर आहा तुपाचो तुका एक फ्लेवर मेळटलें इडलीन. तरी तुका काम करता. तुका दिला हांवें पुसपाक आयदन. नाका नाका हांव पुसता. केन्नाय तुमी इडली करतले पळय तूप लाया ताका. तुपान एक बरें फ्लेवर येता. तूं लायता राव हांव पयलीं लावन घेता सगळें. पुरो आनी कितें लायता. सो हें पळयात बरें ताका फर्मेंट जाला. हें बरें फर्मेंट जाल्लें आसा. सो 8 आवर्स दवरलेलें हांवें. तुमी जाय जाल्यार ओवरनायट तुमी दवरूं शकता. ओके हें पळयात बरें फुगलेलें आहा. आतां न्ही मीठ घालया. सो मीठ घालता. चवीनुसार मीठ घाला. ताका बरें मिक्स करून घेता. पयलीं टेस्ट करून पळयता. मीठ कमी आसता मागीर हांव मीठ घालतलें. सो थोडेशें उदक घाल म्हणटा मम्मी कित्याक तें मातशें खूब दाट जाला. आनी हें उदक खंयचें खबर आहा ग्रायंडरान लावलेलें न्ही मसाले हें बॅटर तें पुसून बी धुवन घेतलां. तें उदक दवरलेलें मम्मी. थोडेशें घालता. सडसड घालूं गे. थोडे घालता. पुरो न्ही गे. मागीर ताका मिक्स करून घे. हांगासर न्ही उदीक दवरला. उदीक न्ही मातशें गरम जावंक जाय मागीर आमी इडली दवरतले. सो हें न्ही म्हाजें मोमोजाचें आयदन हें. हितून बरें जाता करपाक इडली बीन. ओके आतां उदकाक न्ही मातशें आमी तापोवन घेवया. तो आतां आमी घालया आमी बॅटर. चड न्ही अशें भरून घालप ना. पुरो मगे मागीर तें फुगता न्ही तें ताका लागून.
सो ताका न्ही मातशें टॅप करून घेयात. सो बॅटर घातली की न्ही ताका अशें टॅप करात. ओके हे पळयात. सो हांगासर पळयात सगळें घातलेलें आसा हांवें. हांवें हेल्प केला. कितें हांवें हेल्प केला मम्मी. तुवें हेल्प केलें म्हाका. रितिका म्हाका हेल्प केलें आं खूब. सो उदक न्ही हांगा तापलेलें आसा. हें पळयात तापलां मातशें. सो आतां तेजेर दवरता हांवें. आयदन दवरता. सो आमी एक एक करून न्ही हें दवरुया. सो हांगासर एक जाल्लेलें आसा इतलें. सो आनी एक तेजे वर दवरतलें न्ही. हय हो दवरुया. तर पळया सगळें दवरलां हांवें. ओके आमगेर असल्या आयदनान दवरता इडलीका. इडलीचें आयदन आसा जाल्यार तुमी इडलीच्या आयदनान तुमी बॅटर घालूंक शकता. सो आतां एका धांपोन न्ही एक 10-15 मिनटां आमकां बरें कूक करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही इडली जाल्लेली आसा. ओके एक 15 मिनटां आमकां बरें स्टीम करूंक जाय. आनी मदीं मदीं तुमी चॅक करा. चाकू घालून चॅक करा. ते नायफ हा पळय क्लीन येवंक जाय. आनी जेन्ना ते बरें कूक जातले पळय तेन्ना गॅस बंद करपाचें आनी रोखडेंच न्ही लीड ओपन करप ना. तशेंच एक 10 मिनटां धरपाचें. ओके ते कितें जाता आनी स्टिमीन न्ही ते आनी बरें कूक जाता. ओके सो हांगा जाल्लेलें आहा दाखयता तुमकां. सो हें पळयात बरें हांगा स्टीम जाल्लें आसा. दाखयता तुमकां हें पळय चाकूनी सामकें क्लीन येता. ओके आतां आमी काडून घेवया. आमी केक काडून घेवया. हांगासर न्ही एक प्लेटीन न्ही उदीक घालून घेतलां आनी उदकाच्या वयर न्ही आमकां हें धरूंक जाय. तितून न्ही सकयल न्ही मातशें थंड जाता आनी काडटना न्ही सकयल बी चिकटना म्हणजे स्टीक बीन जायना रोखडें भायर येता. सो 1-2 मिनटांनी आमकां अशें उदकाच्या वयर धरूंक जाय. ओके तर आतां न्ही ताका काडून घेवया. ओके अशें न्ही हें पळय आनी सामकें सॉफ्ट जाला इडली. हें पळय मागीर दाखयता तुमकां. आनी हें पळय चड हेका काय अशें चिकटूंक ना. ओके सो आतां बसला आमी इडली खावपाक. तर तुमकां दाखयता पयलीं यो इडली पळय कितें सॉफ्ट हांगासर. हें पळय हें पळय. ओके सो हें पळय इडली न्ही खूब सॉफ्ट जाल्ली आसा. काय हितून सोडा बिडा काय घालूंक ना. ओके तरी पूण न्ही इडली न्ही बरें सॉफ्ट जाल्ली आसा. ओके सो तुमी खावून सांगता. सो रेस्टॉरंटांतले म्हाका सांबार आवडना पण आमचो आसा न्ही रेस्टॉरंटान चाट चाकून खाता. आतां हांवें केला तें कशें खाता पळय तर हां म्हाज्या तू भाजी आहा हॉटेलांत तुका भाजी मेळना. टेस्टी जाला पयलीं हांवें टेस्ट करून. सो हांवें न्ही हो घेतला जस्ट एक फोटो काडटाले आमी थंबनेलाक फोटो इम्पॉर्टंट. कितें करूं खंयचें आयदन घेवं टेंशन आसता आमगेर. सो खावूंक सांगता तुमकां. आनी ही चटणी आनी तुमी मुद्दम ट्राय करात आं. म्हाका ही चटणी खूब आवडटा. केन्ना तुमी डोसा बीन करता न्ही तेन्ना ही चटणी करा. हे खावूंक सांगता तुमकां. खावूंक सांग. थोडे जाणां इडलीच्या वर सांबार घालता चटणी घालता. म्हाका तशें आवडना. म्हाका न्ही अशें सायडीन अशें सांबार घेवंक जाय चटणी घेवंक जाय मागीर खावंक जाय. ओके एकेकाची खावपाची पद्दत आसता. बरें न्ही गे सांबार बरें जाला चटणी बरें जाला. एकदम ट्राय करा एक दीस तुमी. बेस्ट जाला. तुमी गेले न्ही ते सांबार सारकें चाटून खाता. म्हाजे बी एक प्लेट घेता एक्स्ट्रा. बरें टेस्टी हा. तेला भाजी सगळें पडला हितून. बरें जाला. बरें जाला. मुद्दम ट्राय करा सांबार अशें म्हाज्या भशेनूच तुमकां आवडटलें. आनी हितून कितें आनी घालूंक जाय बी न्ही म्हाका कमेंट करा. ओके तशें म्हाका खबर आसा तशें केलां हांवें पण एकदम बेस्ट जाला. तो आमी इडली खावून घेता. आयज बर्थडे बीन आहा न्ही तांकां आमी ते विश करया. ओके चला बरें आहा. बरें जाला. बरें आहा खंय चटणी आईची आहा. आई स्टायल चटणी ते आनी सांबार आहा ते माय स्टायल आनी इडली आहा ते आईची स्टायल. चल खा. तुका गरमी आता खंय फक्त चड्डी राहतो हां ताका लागून हांगा चेअर मदीं आहा. पॅन्ट ना शर्ट ना चड्डी राहतो ताका गरमी येता खंय. बरें आहा रे आ खा. सो चला आतां बर्थडे विश करया. आयज बर्थडे आसा आनी एक एनिवर्सरी आसा 25th एनिवर्सरी. ओके गर्मीन बसोंक जायना रे. एसी आमचो आवाज करता पळय कितले. कुलींग जायना आतां पयलीं भशेन.
आणि आवाज येता घर घर असो आवाज येता हेणी केलें न्ही काम व्हडलें ताका लागून ओके. सो आयज एक बड्डे आसा आनी कॉमेडी तो केन्नाय कमेंट बी करता आनी सारकें कॉमेडी करता ओके. तो चंदनचो आयज बड्डे आसा. तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे चंदन मामा. तो रितिकाक म्हणटा हांव रितिकाचो मामा खंय चंदन मामा ओके. सो मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे चंदन. सो ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें आरोग्य बरें दवरचें ओके. आनी जे कितें तुजी वीश आहा पळय देवान पुराय करचें हांव हें देवा कडेन मागता ओके. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे आं चंदन. बरें सॉंग म्हण हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. सॉंग म्हणटा चंदनान म्हटलां रितिकाक एक सॉंग म्हण खंय हॅपी बर्थडे सॉंग म्हण म्हणलें. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डियर चंदन मामा. हॅपी बर्थडे टू यू. सो त्याने रिक्वेस्ट केलेले की रितिकाक सांग खंय सॉंग म्हण म्हणून हॅपी बर्थडे सॉंग ओके. सो रितिकान म्हटलें ओके. तो वन्स अगेन आं हॅपी बर्थडे चंदन. मागीर नेक्स्ट आसा वेडिंग एनिवर्सरी आसा आयज 25th वेडिंग एनिवर्सरी आसा. मोनिका आरावजो. मोनिका अरावजो. इफ हांव नांव बी इफ रॉंग घेता आनी प्लीज म्हाका माफ करात आं म्हाका ओके. मोनिका अरावजो हेंचे आयज 25th वेडिंग एनिवर्सरी आसा. टू विशिंग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी डियर. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ. आयचो डे तुमी बरे भशेन सेलिब्रेट करात आनी हांव देवा कडेन मागता तो येता तो दीस बरें करून वचचे आनी जे तुमचे कितें ड्रीम आहा कितें वीश बीन कितें आहा न्ही सगळें पुराय जावचें आनी मेन म्हणजे हेल्थ बरें दवरचें आनी हेंच हांव देवा कडेन मागता ओके. तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी ओके. मोनिका आरावजो ओके. तो आयज दोनूच आसा ओके. तो इडली सांबार चटणी ट्राय करात ओके. सो आयज न्ही थोडें नांव घेता ओके. थोडें नांव घेता आनी फाल्यां न्ही थोडें अशें नांव घेतले जे म्हाका पयलीं कमेंट करताले आतां कमेंट करना. म्हाका दिसता तेमी पळयता आसतले विडियो. इफ थोडे लोक टीव्हीर बीन विडियोज पळयता सो तांकां कमेंट करपाक जायना. सो खूब अशे लोक आहा की पयलीं बरे कमेंट करताले आतां तेंचे कमेंट म्हाका येत ना पण विडियो पळयता आसतले शुअर इतलें हांव गॅरंटी दिता. सो फाल्यांचें नांव घेतलें हांव जे कोण विडियो जे म्हणजे पयलीं म्हाका कमेंट करताले आतां करना तांचें नांवां घेतलें हांव फाल्यां ओके. सो आयज थोडें नांव घेता हांव. एकता नाईक. नॅन्सी डिसोजा. ग्रेसिया डिसोजा. सोकोरिना फर्नांडीस. जानवी मुदालियर. रॉय. वेलेंटिना फर्नांडीस आनी टेल्मा डायस ओके. तो आयज इतलेंच नांव घेता ओके. आनी फुडें घेतलें हांव तुमचें नांवां बीन ओके. कोणाचें नांवां बीन घेवंक ना न्ही प्लीज बेजार लागत जायनाकात ओके. घेतलें हांव ओके. सो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. रिती गेलो नेबरागेर आमगेर न्ही सकाळच्यान डिश ना आयकता. सकाळच्यान टाटास कांय ना पावस ना कांय ना गोंयान. पावस येवपाचो आहा पावस येवंक ना न्ही. सकाळच्यान टीव्ही ना. आयज फर्स्ट टायम आमच्या घरा टीव्ही लागना म्हणजे टीव्ही बंद जाल्यार तुमकां खबर आहा आमी टीव्ही चालू आसतात. ऋत्वीक गेला नेबरागेर खेळपाक धांवलो ओके. तो चला आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर.